1:40 आमकां फोन येयलो की करसवाड्यार प्लास्टीक इंडस्ट्री उजो लागला म्हणून आमी रोखडो टर्न आवट केलो म्हापशेच्यान। हांगा येवं जाल्यार ते श्री वासुप्रदा पॉलिफिल्म प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी, भितर प्रिंटींग मशीन आनी ते सगळे जळोवन तेजे खाक जाले। म्हणजे तेच्या पयलीं आमी टायमार पावले, नाजाल्यार म्हाका दिसता सगळे सायडीकूय ते पेटोवन वयतले। तेजे लॉस अरावंड 40 lakhs म्हणटा तो, एज पर ओनरान सांगता त्या प्रमाणे 40 लाख लॉस म्हणटा। कंट्रोलान हाडला हय, सगळे कंट्रोल। उजो कसो लागला उजो तो कितें तरी तेंचे ते एसीड आसता पळय, तितून ते फ्लेम कितें तरी जळ्ळी म्हणटा आनी भडक एकदांच भडकले आग तेची। चडशे ते एसिडूच आसले भितर चडशे ते। आता तुमी सेव कितें सेवड अरावंड म्हाका दिसता तेजी अर्दी मिशिनरी आमी सेव केल्या सगळी, प्लस तेजी फूल हे सायडीन तेजो वयल्यान हें आसलो सगळो माल तेचो काडलेलो तो सेव केला। तो एक 50 लाख सुमार जातलो। कंट्रोल आसता ती स्टॅटिकाची स्पार्किंग जालें न्ही, केमिकल पेंटिंग आसता ते पट करून धरले कितें कितें जळ्ळें आता जळवा फक्त मशीनूच आनी वोडशेड आनी शेड उजो कसो लागलो? उजो मशीन पेंटिंग चालू असले, पेंटिंग चालू असताना आमची स्टॅटिक पट्टी असता, हां, ती स्टॅटिक पट्टी आसता ते स्टॅटिकासून मागीर ते केमिकलाक स्पार्क जाले आनी स्पार्क जावन ते केमिकल पेंटिंगाक केमिकल लागता आनी भाळाक करून ते पेटले। करासवाडा औद्योगिक वसाहतीन असले वासुप्रसाद पॉलिफिल्म ह्या प्लास्टीक मटेरियल तयार करपी फॅक्टरीक उजो लागलो आणि ते प्रिंटींग मशीन आसा पळय त्या मशिनाक फ्लेम येवन उजो लागून सादारण तेचे 40 ते 50 लाख रुपया सुमार रकमेचे नुकसान जालां। म्हापसा फायर कंट्रोलान उजो कंट्रोलान हाडलो आणि सादारण 50 लाख ते 70-75 लाख रुपयाचे सुमार तेचे सेव केले। स्टुडंटा खातीर हांव म्हापशेच्यान शामसुंदर फडते।